नमस्कार आणि योकार. गोमंतक टीव्हीच्या ह्या सदरान जाचें नाव आसा स्वयंपूर्ण युवा विथ प्रोफेसर मनोज कामत. हांव प्रोफेसर मनोज कामत आणि आज म्हज्या समोर आसा असोच एक स्वयंपूर्ण युवा जो कश्ट करता, दिसांतल्यान 8-9 वरां उबो रावन त्रास काडटा, आपलो धंदो चलयता आणि श्रमाक प्रतिश्ठा मेळोवन दिवन आपल्या ह्या श्रमाच्या जोराचेर आपले कुटुंब प्रामाणिकपणे स्वावलंबनपणे तो चलयता. आज आमचो स्वयंपूर्ण युवा जावन आसा नंदकुमार बाब सावंत, जाका सगळे लोक नंदू म्हणून वळखता. आज आमी ह्या सदरांत आज पर्यंत कितलेशे अशे तरणाटे भुरगे पळयले जाणे वेगवेगळ्या क्षेत्रांत, फॉर्मल क्षेत्रांत, कोण मॉड्युलर किचन, कोण सोलार सिस्टम, कोण AI, कोण सॉफ्टवेअर प्रोग्रामिंग, अशा वेगवेगळ्या धंद्यांनी म्हणजे एका प्रतिष्ठित फॉर्मल सिस्टम ऑफ बिझनेस हातून ते कार्यरत आहात. बट नंदूबाबाचे वेगळेपण, नंदूबाब दैनंदिन जिवनांत जे लोकांक लागता, खावपा जेवपाची वेवस्था, ती नंदूबाब पळयता. नंदूबाब फूड सॅक्टरांत आसा, फूड धंद्यान आसा, फूड बिझनसांत आसा, पण एक ल्हानसो गाडो तो चलयता वडा पावाचो आणि च्याचो. आज एक वेगळ्या पद्धतीचो गेस्ट आमच्या कडेन आसा, जाणे एक ल्हान आपलें आस्थापन, एक आपलें दुकान, एकदम म्हणजे 100 रुपयाच्या वयर ताणें धंदो उबारला. आज ताच्या बरोबर ताच्या गाड्याचेर कमीत कमी 3 ते 4 जण काम करता. कितल्या 4 जाणांचे बरे नोकरीची सुविधा ताणें निर्माण करून दिला, आपलें एक नांव ताणें निर्माण केलां. कष्ट करता, मेहनत करता, मेहनतीच्या जोराचेर च्या वडापाव तो विकता. आज ताळगांवांत मॉडल सोसायटी आसा, मॉडलाची बिल्डींग आसा, अपोलो फार्मस आसा, थंय ताचें आस्थापन आसा. आणि सांजचे 5 नंतर रात्री पर्यंत तो गाडो चलयता. दिवसाचो अर्द वराचें काम, अर्ध्या दिसाचें काम, पण सबंद दिसाची अखंड मेहनत त्या गरम स्टोव फुड्यांत, त्या उकळत्या तेला फुड्यांत, त्या च्याच्या किटलेच्या समोर उबे रावून कस्टमरांक सर्व करप आणि स्वयंपूर्णतेचो नारो जगाक दिवप हाचें बस्त काम करता. नंदूबाब, तुमकां नंदूच म्हणटा कारण सबंद ताळगांवकार पणजेकार तुका नंदू म्हणून वळखता. ल्हान मोठे भुरगे जाणटे हाचे भितर तुजो वडापाव आणि तुजी च्या म्हणटा ती फामाद. सांजचो ऑफिसांतल्यान गेल्या नंतर, लोक पासय केल्या नंतर, वॉकिंग करच्या पयलीं, वॉकिंग केल्या नंतर तुजें दर्शन आणि तुजे कडेन येवप तुज्या आस्थापनाचेर एक कॉमन. पण आज आमी दर्शकांक दाखोवंक सोदता एक सामान्य कुटुंबातलो भुरगो. इन्सुले गांवांतल्यान तूं येता, म्हणजे आमच्या बांदा सावंतवाडीच्या सायडींतल्यान. तेन्ना तूं गोंयान आयलो, थोड्यो नोकऱ्यो केल्यो पयलीं, अनुभव घेतलो आणि मागीर तूं धंद्यान घुसलो. आज तूं खऱ्या अर्थान स्वयंपूर्ण, खऱ्या अर्थान सुखवस्तू, आणि आज तुवें तुज्या आयुश्याचें भांगर केलें, लोकांक नोकऱ्यो दिल्यो, 2-3 आस्थापनां तुजें वाडोवपाचोय तुजो हावेस आसा. नंदूबाब, इतलीं वर्सां, 20-25 वर्सांचो असो स्ट्रगल, आणि आयज तूं खंयच्यान सुरवात केली आणि आज खंय पावलो? 2002 सालान हांव गोंयान येयलो. एक्चुली हांव 10वी फेल. हय. मागीर म्हाजो एक सब्जेक्ट रावलेलो हय. महाराष्ट्रान म्हणजे मराठी चड. हय. म्हाजो इंग्लिशच सब्जेक्ट रावलो. हय. तेका लागून हांवें घेवन बसलो आनी जालो, पास जालो. मागीर हांवें कितें पर्संटेज चड नसले म्हणून प्रिंटींग प्रेसाक ITN एप्लाय केला. ITI केल्याच्या मागीर ITI कॉल येयलो म्हाका. मागीर 1 वर्साचो हांवें कोर्स केलो ITI सावंतवाडी कोर्स करून मागीर एप्रेंटिसशिपीक फुडें केला. ते पुण्यान काम केलें. पुन्हा एप्रेंटिसशीप किर्लोस्कर प्रेस. तेन्ना खंयच्या वर्सा ताणें कितलो पगार मेळटालो तुका थंय? तेन्ना स्टायपेंड आसले थंय 650 रुपया. 650 रुपया म्हयन्याक. खंयच्या वर्साची खबर ही? आता कमीत तेच्या पयलीं एक 4-5 वर्सां, म्हाका आतां एक्झॅक्ट सांगूंक जायना, एक 3-4 वर्सां. म्हणजे 2002-2003 आसतलें ना, त्याच्या आदीची. गोंयान हांव 2002 सालान पावलो. त्याच्या पयलींचे मातशें तुका सांगता येईल. तर मागीर हांवें एप्रेंटिसशीप केला 1 वर्स, थंय 650 रुपया स्टायपेंड. म्हाजो बापूय मिलिटरीन आसलो. मागीर तो रिटायर जावन तेणी फुडें कांय करूंकच ना, दारूचें व्यसन आशिल्लें. आनी हय, घरा कडेन फक्त दारू पिवन रावप आनी कांय ना. तेणी काम धंदो कांय करूंकच ना.
मागीर एप्रेंटिसशीप जातकूच हांव थंयच्यान येयलो आनी आमचे थंय इन्सुलीच्या थंय बांदा म्हणून आसा थंय बांदाक हांवें 4 वर्सां काम केलें परत प्रिंटींग प्रेसान अच्छा. प्रिंटींग प्रेसान मागीर थंय हांव ऑफसेट ऑपरेटर हांव जापनीज मशीन चलयतालो हांव मागीर थंय एक थोडोसो एक्सपिरियन्स घेतलो एक धाकटेच्या प्रेसान आनी मागीर गोंयान तूं 2007 आयलो 2002 2002 पळयात ही प्रत्येक गांवगिऱ्या वाठारांतल्या गोंयकारांची जशी स्टोरी आसता सामान्य गरीब कुटुंबातली त्याच पद्दतीची काणी नंदुबारापाची हय स भावंडां बापूय रिटायर जावन घरा कडेन आयल्लो आनी सोऱ्याचें व्यसन तातूंत हो शिकपाकूय बरो ना 10वी फेल जालो पण जिद्दीन 10वी मागीर पास केली 1 वर्स ITI कोर्स केलो पुण्यात ताणें इंटर्नशीप केली किर्लोस्कर कंपनीन परत गांवांत येवचें पडलें बापायचें निधन जाल्या नंतर आनी मागीर ताणें एक सादी जॉब ताका कितलो पगार मेळ्ळो तुका थंय 1800 रुपया 1800 रुपया म्हयन्याचो पगार घेवपी मनीस सडनली 2002-2003 कर्म धर्म संयोगान गोंयान पावतलो लक्षांत घेयात अशे कितलेशे भुरगे आमचे आसतले गांवांत 10वी केली 12वी केली किंवा जाली ना पण घरातले वायट कुटुंब मागीर खंय तरी नोकरी करची पडटा पण मागीर जर जिद्द जर दवरत किंवा पोटाची भूक जर प्रचंड जर आसत घरान जर गरिबी आसत आणि ताची रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणजे जबाबदारी जर तुज्या खांद्यार आसत जाल्यार ती जबाबदारी तुका व्यसनान व्हरना ती जबाबदारी तुका फ्रेंडशिपान व्हरना ती जबाबदारी तुका टाइमपास तवाळक्यो मारप गांवाचेर स्कूटर घेवन भोंवप फ्रेंडा बरोबर मजा करप पार्टी क्रिकेट व्हॉलीबॉल असल्या हातून तुका न घालता कामा कडेन लक्ष दिता नंदूबाब आज तुका कसलें व्यसन ना अशें तूं सामकें बरें प्रामाणीकपणे आनी सामकें अभिमानान सांगता आपणाक व्यसन ना आपणाक मित्र मंडळी ना आपणाक हॉलिडे नाका आपणाक क्रिकेट फुटबॉल टाइमपास पार्टी गेट टुगेदर तसले आपूण काय ना काम आणि आपूण आपले आणि आपले कुटुंब आणि आपले व्यवसाय हाचे पुरते तुम्ही सीमित आसा मागीर गोंयान येतून कितें जालें 2002 सालान थंय बांदा एड आसली पेपरान गोंयान नोकरी आसा हय 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 ते मागीर हांवें ते वाचलो आनी येयलो इंटरव्यू दिला मागीर पात्रांव आसलो तो काम हे थळी म्हणून थळी तो व्हडल्या वाठारांत रावता तालिगांव तेणी म्हाका म्हणलो 3 दीस तुजी इंटरव्यू घेता हांव मागीर तुका कितें तें सांगता मागीर 3 दीस हांव सकाळीं 9 येतालो थंय बांदा सायकल दवरून आनी गोंयान येता म्हाका काय गोंयाचें काय खबर ना हांव केन्ना गोंयान पावूंक येना पयलीं मागीर 3 दीस हांव येवन जावन तेणी म्हाका बस स्टँडार सोडटालो हांव थंयच्यान सायकल घेवन म्हणजे बांदाच्यान घरा वयतलो 3 दिसा मागीर म्हाका म्हणलेलो तूं यो कामाक कंटिन्यू हांव तुका एक रूम दिता आनी तुजें कितें सामान आहा तें घेवन यो मागीर एक कितली 18 तारीख कितें तरी आसली सप्टेंबरची मागीर 18, 19, 20 अशी 3 दीस हांवें ताका इंटरव्यू दिली मागीर म्हटलें 1 तारखेच्यान येता सर हांव मागीर सगळें सामान घेतला स्टोव बी आनी येयला केन्ना पयलींची परिस्थिती तशीच न्हू मागीर तेणी म्हाका रूम दिला त्या रूमान हांव स्टोर जेवण करतालो आनी येतालो कितली वर्सां काम केलें हांव आतां 17 वर्सां काम केलां ना ताचे कडेन ते 17 वर्सां काम केलां पात्रांव अच्छा एकदा थंय जॉईन जालो तो 17 वर्सां प्रामाणीक कंटिन्यू त्याच्याच कडे 17 वर्सां पयली पगार कितलो आणि 17व्या वर्सा कितलो पगार म्हाका पयली 3000 स्टार्टिंगेक दितालो म्हणजे म्हाका बांदा आसलो 1800 बरोबर ताका तुका खूब बरें 3000 आनी रूम दिल्ला तेणी फक्त जेवण हातान करून खावप बरें पण म्हाजी ती पयलींच्यान कित्याक ITI केला एप्रेंटिसशीप केला ते पुन्हा बीन म्हाका सवय जाल्ली बरोबर रावपाची म्हणजे म्हाका जेन्ना नोकरी सोडली तेन्ना कितलो पगार मेळ्ळो 24,000 महिन्याक पगार मेळ्ळो पण एका मनशा कडेन प्रामाणीकपणे नोकरी केली मालकूय खुश तुजे मागीर धंद्यान कसो पावलो मालक कसो आसलो आमचो खबर आहा मालकाक फक्त एकच आसले तुमी काम प्रामाणीकपणे करा आपूण पैशाक फाटी दवरचो ना शाह वा असो आमचो पात्रांव आसलो हे गोंयकारांची टिपिकल ही एक अनुभूती आसता मनशाची कित्याक कामाक कडेन लक्ष दी आणि प्रामाणीकपणे गोंयकार धंदो करतात लोकांक कशे फुडें काडटात पळय पात्रांवान आमकां अशी फाटी खेचूंक ना हय हांव पात्रांवा कडेन काम करून गाडो चलयला पण पात्रांवान म्हाका सांगूंक ना तूं गाडो चलय नाका बरें धंद्याचें सांग धंद्यान कसो पावलो हां ते कशें जालें आतां सांजचे पयलीं आमकां ओवर टायम बीन थंय काय नसलो स्टार्टिंग आसलो पण मागीर 2 वर्सांनी हळूहळू काम कमी जालें प्रिंटींग प्रेसाचें काम ते काय सांगून ते कळचें ना तर काम कमी जाल्यार ओवर टायम थोडो कमी जालो आतां बेकार बसतालो हांव तर थंय आमचो एक सोयरो आसलो हयसर आसा म्हणजे थंयचो आमचो महाराष्ट्रांतलो तेच्या कडेन बसतालो हांव सांजेचो असत तो म्हणल्यार कितें करता रे बेकार दिसता कितें तरी करतलो तर सांग हांवें म्हटल्यार कितें करतलो
हे माझ्या म्हणून हिंगा फाटल्यान आसले रे ते, पण कोण चलोवपी ना ते, तू करता तर कर म्हणून. हांवें म्हटलें कितें ते वडापाव बी तुका कळटा? हांवें म्हटलं काय कळना म्हाका. तर पळय तू ट्राय कर रे, जातले रे. हांवें म्हटलं बरें. तर म्हाजो आनीक एक, आमी रुमाक 2 जाण रावताले मागीर, तर तेका म्हटलें करया रे. तो म्हणलो करया, आतां काय बेकाराच आसता आमी सांजेचे. बरोबर. मागीर तेणी दुसरे दीस आमकां एक टेबल दिले, हय, अशें टेबल दिले, प्लास्टिकचे टेबल. प्लास्टिकचे एक टेबल, मागीर कंदील आसता, पयलीचो कंदील हय. खबर आहा न्हू, हय. लायट हे कंदील, पेट्रोमॅक्सचो कंदील. कंदील एक कंदील दिला आणि स्टोव दिला आणि एक कढाई दिला. हे केन्नाची खबर ही आता 2005-07 2005-07 म्हणजे सकाळी नोकरी करून सांजचे म्हणले तुवें हे सग आमी सुट्टाले 9 ते 6 आमची ड्युटी. मागीर आमी स्टार्टिंग तेणी दिले 100 रुपीज आणि 1 किलो बेसन हाडून दिले, थोडेशे कांदे दिले, मिरची तेणीच दिले माझ्याकडे पैसे हाडून. कोणी त्या फ्रेंडान दिले? ना, ते आमच्या सोयऱ्यान. तो म्हणजे जाणटोच आसलो, एक एज आसली त्याची 50-55. तर म्हाका म्हणलो पळय तुका जाता तर करा. जालें. मागीर त्या 100 रुपयात आमी ते सामान हाडले, एक कंदील थंय पेटयलो. तेन्ना ते बिल्डिंगे काय ना, फक्त रोड आसलो आणि माझ्या त्या जे टेबल लायलेले त्याच्या सायडीक एक पडके घर आसलेले, त्याच्या सायडीक. आता आमकां हे खबर ना, हे रोडार आसा, हिंगा धूळ येतली म्हणजे तसले काय खबर ना न्हू, पण एक कितें तरी बाबा पैसे जाय म्हणून करूंक जाय म्हणून आमी बसले आणि केला. पयले दीस केला. जालें मातशें आमी कशें ओबड धोबड काडला, कशें तरी दिला. कस्टमर 1-2 येयले, कित्याक त्या एरियान तशें काय नसलें थंय, ताका लागून थोडेशे जाले. म्हाका दिसता 100चे 150-200 रुपया आमकां मेळ्ळे. मातशी उमेद येयली. दुसरे दीस आता करूंकूच जाय न्हू, परत हाडले बेसन, चालू केले. जालें. एक 8 दिसांनी उमेद येवपाक लागली, कित्याक जशें धंदो वाडलो. 150चे 200 आमी ते पयशे पळोवंकूय ना न्हू. बरोबर. पयशे पळोवंकूय ना म्हणजे आमकां आतां पेमेंट म्हाका हय 3000, आतां 3000 ते घराक वयतलो, ह्याच्यान आमचे ते रोलिंग जाता. आतां हे 150-200 रुपया मेळूंक लागले एक्स्ट्रा मेळूंक लागले न्हू, पेमेंट आतां हिंगा म्हणून उमेद येवंक लागली हळूहळू म्हाका. तर आमी ते हळूहळू वाडयला, पण ते आतां रोडार जाले न्हू टेबल घेवन, तसे बरे लोक म्हणजे फाटी फुडें जाता. पण थंयचे जे प्रॉपर लोक आसले ते येवन पळोवंक लागले आणि म्हणूंक लागले भजी काड मरे, हे आतां फक्त मिरचीच काडटा तूं, कापत काडटा, भजी काड. हळूहळू आमकां कळूंक लागले ते धंदो कळूंक लागलो. हय. मागीर एक कोल्हापूरचो मनीस आसलो, तो येवन आमकां सांगूंक लागलो कितें म्हणजे अशें करूंक जाय. अशें जालें. एक 15 म्हयन्याभरात आमी मातशें आमकां एक कळ्ळें ह्या धंद्यान कितें तरी जातलें म्हणून. मागीर आमी हळूहळू मातशें वाडयले. तुमी कितले घेताले म्हणजे संग घेवन रोकडे कपडे काडले, उडयले, वाटेक लागलो आणि डायरेक्ट थंय येयलो टेबलार. अशें म्हाका दिसता हांवें 1-1.5 वरास त्या टेबलाचेर, कंदील, एक टेबल, एक कायल आणि एक स्टोव हाचेर 1-2 आयदनां 100 रुपयान केल्लो धंदो कागदाचेर कितें करून तू दी. आणि 1.5 वर्स सामको तुका धंदो कळूंक लागलो. 1.5 वर्सान हांव एक सेकंड हँड गाडो घेतला. शाबास. सेकंड हँड गाडो. तो सुद्धा कसो परवरी कोण तरी म्हाजो वळखीचो आसलो, तो गाडो पडलेलो आसलो थंय. तो म्हणलो आसा रे पडलेलो, तुका जाय त्या 2-4 हजाराक व्हर. मागीर ताका 4000 रुपया दिला आणि तो गाडो हाडला. आणि त्या गाड्याक मातसो पेंट मारला, सारको रिपेर केला आणि त्या पडक्या घराच्या सायडीक लायला. तेन्ना तो आमचो सोयर म्हणून अरे गाडो लायना काय हिंगा, कटकिटे जातले हिंगा, बेकार लोक आसा हे, तुका खबर ना. तर हांवें म्हटलं आतां पळय तुवें वाट दाखयला, हांवें केला, आतां 1.5 वरास जालें म्हाका म्हटलें, पण आतां म्हाका दिसता हे वाडयला बरें अशें म्हटलें. हांवें एक धीर करून तो गाडो लायला आनी गाड्यार बरे लोक येवंक लागले. पण कोणाचो त्रास नासलो. थंय आसले मातशे टपोरी, तेंच्यांनी खूप त्रास केला. ते आतां सांगिना हांव तुमकां गजाली, ते गजाली ते आसता, पण दुर्लक्ष करत तांच्याकडे. खूप त्रास जालो. ते पार्सला व्हरताले, पैसे दिनासले, खूप जाले म्हाका त्रास. पण हांवें धीर सोडूंक ना आणि एक म्हणजे कितें वायटपणा घेवंक ना, कोणाकडे वायटपणा घेवंक ना. कोणी पैसे मागले दिले, पण म्हाजे केला हांवें. आणि मागीर अशी हांवें 5 वर्सां तरी काडला. एक बरो गाडो हांवें एक रेडी केला. वा. म्हणजे पळया पयलींचे 1.5 वर्सां त्या स्टोव आणि टेबल एक घेवन, ताच्या नंतर एक गाडो घेवन, पण मागीर धंदो वाडूंक लागलो. मागीर कसो जातालो धंदो? दिसाक 100-150 रुपया पयलीं सुरवात केली. ना मागीर थंय अशे गिरायक आसले की म्हाका दिसता हांव तुका रक्कम सांगना, पण इतली उमेद येताली
की थंय पैसे पळोवन हांव विरविरतालो. अरे बाबा, खरें खरें तुका सांगता, कित्याक आमी गरीब घराण्यांतले पैसे भुरगे, पळोवना. पैसे पळोवंक ना, सारके येताले आनी तेन्ना सामानय सवाय आसले. हय. आतांचे मेन प्रॉब्लेम कितें जाले, सामान सगळे वाडले आनी रेट थिंगा जा. हय बरें. आता म्हाका एक सांगा, हे सुरवातीचो धंदो हो तुम्ही 2007 पासून मागीर तुवें 5 वर्सां 11 पर्यंत हो धंदो केलो. आता आमी 2026 आसा. आता नंदू सावंत कितें करता? आता धंदो म्हणजे माझ्या आता कितें जालें सांग, माझ्या आता कशें आसता, जेन्ना मनशाकडे पैसे 4 पैसे जाता हय. तेन्ना मनशाचे वेगळे धोरणां चालू हय. जातात. तुझी धोरणां कितें जाली? माझी तशी धोरणां जाली. हय. ह्या धंद्याचे म्हणजे आता महागाई वाडल्या हय. आणि आमचे रेट थिंगा आसा. हय. तेका लागून जितलो प्रॉफिट जावंक जाय हय. माझ्या हिशोबान तितलो जायना. हय, पण तरी सुद्धा आज धंदो खंयच्या लेवलार आसा? धंदो माझ्या पॉवरफुल लेवलीचेर आसा. हा. तेका आनी काय हेच ना. हय. म्हणजे आज नंदकुमार सावंत इन्कम टॅक्स रिटर्न फारीक करता आणि नंदकुमार सावंत म्हाका सांगता, सर आज MBA जाल्लो भुरगो कितलो जोडटा आसतलो? जाल्यार हांव ताका सांगता, एक MBA जाल्लो जर फ्रेशर जर आसत जाल्यार 20-30 हजार रुपयान ताका सुरवात करची पडटा. एक 5-10 वर्सां MBA जाल्लो जाल्यार तो 1 लाख रुपया जोडटा. एक 15-20 वर्सां जातकूच ते 1.5 लाख 2 लाख रुपया MBA जाल्लो भुरगो आज कमयता. आज नंदकुमार बाब म्हणटा, सर आपूण MBA न्हय, आपण 10वी फेल, आपण 10वी नंतर पास जालो, पण आज MBAच्या पगाराक लजोवपा सारको जोड आज आपूण म्हज्या धंद्याचेर आपूण मालक जावन जोडटा. इन्कम टॅक्स रिटर्न फायल करता आणि हे फायल करतना आपूण आज जी लोनां घेतल्या, म्हणजे फ्लॅट एक नवो घेतलो, दुकानां भाड्याक घेतली, हे सगळे हफ्ते भाडे सोडून सुद्धा आपूण आज सुसेगाद म्हणून रावूंक सोदता. पण ताच्या खातीर आपणाक काम करचें पडटा दिसांतल्यान 10-12 वरां कंटिन्युअस, आणि ते करपाची आपली तयारी आसा. नंदू बाबाचेर सांग. कितें जालें, हे फ्लॅटाचे विटाचे स्वप्न हांवें केन्ना पळोवंकूच ना. म्हाका गोंयान सेटल जातलो हे सुद्धा माझ्या ध्यानामनानच ना. हय. हे कितें परमेश्वरान म्हाका कशें दिला, त्या मनशान म्हाका एक कितें दाखयला. आज हांव कशें 1-1.5 लाख रुपया जोडटा. हय. 3,000 घेवपी. हांव जेन्ना कामाक गेल्लो फर्स्ट टायम तुका सांगता गोंयान, आईन म्हाका 100 रुपया दिल्ले हय. आनी ते घेवन येयल्लो. मागीर शेनवार, संडे सुटी न्हू आमकां, शेनवार हांव घरा वयताना म्हाजे कडेन पयशे ना. पात्रांव येयलो म्हाका बस स्टँडार सोडपाक, पण म्हाजे कडेन 100 रुपया ना. म्हाका लज दिसता पात्रांवा कडेन मागपाक. मागले, सर म्हटले 100 रुपया जाय. हे माग रे, तूं काम करता न्हू रे आतां, मागपाचें. 100 रुपया हांव घेवन गेलो पयले दीस एडवान्स, आनी 100 रुपया घेवन हांव आठवड्याचो बाजार घेतालो हिंगासर गोंयान त्या पात्रांवा कडेन. म्हाका अजून याद आहा, ती विसरूंक ना. पण आयज ते 100 रुपया म्हणजे. आणि आज कितले जण काम करता तुझ्या बरोबर? माझ्याकडे आता 3-4 जण असतात. आणि त्यांचा महिन्याचा पगार कितला जाता या 4 हे आता जणांचा? सगळे म्हाका 50-60 हजार रुपया लागतात. 50-60 हजार रुपया पगार महिन्याक हो आपल्या कामगारांक दिता. आणि आज कितले कडे धंदे चालू आहा तुझे? माझे 2 आसात. 2 कडे धंदे चालू आसा. आणि ह्याच धंद्यान आसा तू. आज कितें कितें करता आणि विकता? आता सगळे म्हणजे पहिली मिरची, हय. मागीर बटाट्याची कापां असता, हय. वडा असता, हय. अंडा वडा, हय. कांदा भाजी, आमलेट पाव, वा. हे तर रेग्युलर हे तुझे regular हातून. सॉफ्ट ड्रिंक बिफ्ट ते सेपरेट. हा. हे आणि हे 2 जाग्याचेर धंदो कसो चलयता तू आता? हे आता कितें म्हाका 2 जाग्यार एक्चुअली कितें आसा ह्या धंद्यान, कामगार म्हणजे गाडो म्हटल्यार हॉटेल आणि गाडो हे सेपरेट जाता. गाडो म्हटल्यार फास्ट मुव्हिंग, हय. हॉटेल म्हटल्यार स्लो मुव्हिंग. हय. गाड्यार तुका कस्टमर कशे असे घुरून येता. हय. त्याच टायमार तुका तो माल विकूक जाय, त्याच टायमार काडूक जाय, ही तुझ्या ताकद आसपाक जाय. शाबास. मेन हे. हय. ते 2 वरांत तू कितें धंदो करतलो तो, हय. त्या 2 वरांत तुका जोडपाचें आहा. बरोबर. तू म्हणटलो सुशेगाद ना बाबा, कस्टमर येयलो तेका कशी मेहनत करतलो तो 2 वरां. हय. तू केन्ना धंदो सुरू आता केन्ना उगडटा तुजें? आता हांव 4:30 येता गाड्या. हा. मागीर अर्दो वर म्हाका ते सगळे सेटिंग करपाक हय लागता. हय, म्हणजे तेल तापोवप, मागीर ते बेसन करप, बाकी सगळे रेडी करून हाडटा हांव. हय. सगळे रेडी करून हाडटा, बाकीचे आयटम सगळे रेडी असता. हय. मागीर एकदा चालू केले काय थंय कितें 6 जाले का कस्टमर स्टार्ट. हय. 6 ते 8:30 ह्यो धंदो. हय. आणि 9 पर्यंत सगळे बंद. 9 तुका मॅटर क्लोजूच जाय येता तो. हय. मागीर तुझे धुवपाचे बिवपाचे साफ करपाचे काम. हय. आणि मागीर तू 10 पर्यंत घरा पावला. हा, 10 हे पळय, 6 धंदा सुरू करून 10 पर्यंत हो व्यक्ती घरा पावता. आणि ह्या 4 वरां भितर कंटिन्युअस काम, लोकांची रीग, लोकांची लायन, आणि त्या वेळाचेर प्रत्येक वेगवेगळ्या तरेचे लोक येतात तुझ्याकडे. कशे लोक येता हे तुका हांव एक्सपिरियन्स सांगिना. हय. पण ते जर तू पळयले. सारखे जर हे केल्यार तू धंदो सो करचो ना, अच्छा. अशी कंडिशन आहे या धंद्यान. अच्छा.
पण ते घेऊन घराकडे वचपाचे ना, ते थिंगा तरच सोडून घराक वचपाचे. पण तुका सगळ्या पद्धतीच्या लोकांकडे बरो व्यवहार, बरो शब्द आणि तांच्या कडल्यान बरें आसा तितले घे, वाईट आसा तितले सोड, आपलो धंदो प्रामाणीक तुका जर करपाचे आसा तर ते सगळे घेऊन जायना. ते हांवें केला. अच्छा, म्हणजे तो हांव शिकलो. आता ते कशे शिकलो हे तुका सांगूंक शकना, बरोबर. हे माझ्या हृदयातून हा काय आनी कशें हा देवाक खबर. पण हांव त्या धंद्यान कोणीतरी हाडलो येयलो आणि आता तो हांव प्रामाणिकपणान धंदो करता. इश्टानो, आमी उलयता नंदू सावंत, नंदकुमार सावंत, जो एक गोंयान तयार जाल्लो भुरगो. 100 रुपयाचेर ताणें आपलो वडापावाचो धंदो रस्त्याचेर बसून कडेक बसून ताणें सुरवात केलो. आज तो एक बरो गडगडीत धंदो चलयता, बऱ्या जाग्यार चलयता. आज 5 वर्सांनी नंदू म्हणटा की आनी 5 वर्सां आपण धंदो केल्यार पुरो, मागीर आपणाक आरामूय करूंक जाय. आणि तो आराम आपण करतना घरा बसून करचो ना, पण बरें एक दुकान घालतलो, कितें तरी चलयतलो. कारण ह्या दुकान घेवन दवरला, ते दुकानूय घेवन दवरला अशें ते म्हणटात. आज कितले आज तूं हफ्ते भरता आणि तुजें फायनान्शियल मॅनेजमेंट कशें करता म्हाका सांग. पळय, माझे कशा माझो हिशोब म्हणजे हांव कोणाचे देणी ना. बरोबर. पहिली गोष्ट माझे कित्याक कितले माझ्या गल्ल्यान पयशे कितले येयले हय, सांचे हिशोब करता हांव 11 सुमार. हय, 11 न्हाता बिता बसता, टीव्ही लायता आनी हिशोबाक बसता. हय, मागीर बेसनाचे कितले, हय, सॉफ्ट ड्रिंक वाल्याचे कितले, तांतयाचे कितले, हे सगळे हांव मॅनेज करता. कामगारांचे पेमेंट कितले, तर बाबा आतां एकाक 12,000 पगार, तर 25 दिसाचे काम अशें हांव धरता हिशोब. संडेची सुटी 25 वरांचे 25 दिवसाचे काम अशें धरता हांव. आनी त्या हिशोबान कितले पडटा त्या हिशोबान हांव प्रत्येकाचे काडून दवरता पयशे. हय, काडून दवरता. आनी मागीर कितले उरले ते म्हाजे सेपरेट. शाबास. तशें हांव मॅनेज करून येयला. तुका कोण सांगचो ना नंदू म्हाका देणे आसा. अरे वा. 30 किलो बेसन घातले डायरेक्ट पयशे घे, तांतयां घातल्या पयशे, उदारी विदारी हांव केन्नाच कोणा कडेन इन्कम टॅक्स बी हे सगळे गजाली कशें शिकलो. हां, ते सुद्दां म्हाका कोणी तरी सांगले. पळय हां, कितें जालें, जेन्ना हांव लगीन केला तेन्ना रुमाक रावतालो. हे रुमाचे किरकिरी बायल म्हणून पळय रे खंय तरी फ्लॅट. म्हटलं म्हाज्या कडेन कितें आहा, हांव फ्लॅट पावपाक आतां लाखांनी पयशे लागता. मागीर आतां कितले 2026 न्हू 18 हांवें फ्लॅट घेतला. 2018 म्हणजे आतांच, चड वर्सां तर जावंक ना, 6-7 वर्सां जालीं. तर बायल म्हणून कितें रे रूम कारण खाल्यो करूंक सांगता, हे किरकिरी आतां कितले दीस काडटलो रे. हें म्हटलं पळयता, म्हाजे कडेन पयशे ना. मागीर गाड्यार काम करता करता एक दीस एक भुरगो येयलो तालिगांवचो. तो बँक ऑफ बडोदा ना, मातशी वळख, चड वळख ना. पण म्हटलें भाई फ्लॅट घेवपाचो आसलो रे, कितें करचें पडटलें. फायल रिटर्न केला काय विचारलेलो. म्हाका ते काय खबरूच ना. फायल बी खबर ना. म्हाका काय खबरूच ना. फायल रिटर्न केला ना म्हणून ना म्हटलें कितें आसता तें. तुका एक नंबर दिता, त्या नंबराचेर कॉल कर, तो मनीस तुका सांगतलो डिटेल. हांवें म्हटलें बरें. तर तो बँक ऑफ बरोडाचो रिटायर आसलो. दुसरे दिसा हांवें कॉल केला ताका. तो येवन म्हाका मेळ्ळा. तेणें सांगलें अशें अशें आसा, तुजें कितें काम करता. हांव प्रिंटींग प्रेसान आसलो प्लस हे करतालो न्हू. हे सगळे तूं सीएक मेळ आनी सगळे हे सांग अशें अशें फायल रिटर्न करपाचें जालें. हांवें रोखडेंच केलें तें 15 दिसान केले. 2 वर्साची फायल रिटर्न पयलींच केला. शाबास. डायरेक्ट. तेन्ना 1,500 काय 1,000 रुपया तेणी घेतले ते फायल रिटर्नाचे. जाले. फ्लॅट घेताना म्हाज्या कडेन 10,000 रुपया सुद्दां ना. 10,000 रुपया सुद्दां ना. कित्याक पयल्यासून हांव गरीबूच. हे सगळे किरकिरीत म्हाज्या फाटल्यान गाडी घे, हे घे, मोटरसायकल एक घेतला, हे घेतला. म्हणजे जे गाड्यार बिड्यार जोडटालो ते सगळे हे केला. 3,000-4,000 त्या पेमेंटान कांयच जाय नासलें म्हाजें. मागीर भयणीचें लगीन थंय घरा कडेन ते सगळे केला. ते तुका हांव कांयच सांगिना. म्हणजे कसो ह्या 10 वर्सान हांव मातसो येयलो जाग्यार. ह्या आतां 10 वर्सांनच हांवें हे सगळे केला. तुका दिसता ह्या जर तूं धंदो भितर न घुसता जर तूं त्याच जर कामाक आसलो जाल्यार हांव असोच आसतलो आसलो शाबास. अजून. पळय एक जिद्द पळया भुरग्याची, एक सादेपणा पळया. सादेपणा वचूं ना. रिटर्न फायल लागतो, फायल रिटर्न म्हणटा. आनी तो म्हणटा आपणाक भितरली कांयच गजल हें नाशिल्लें, गंध नासलो. फक्त बरे लोक आयुश्यान मेळ्ळे. बरे बरे लोकांनी तुका आपूण येवन सांगलें अशें कर तशें कर. बरें जर एक रिलेशन दवरत गांवांत, बऱ्या पद्दतीन प्रामाणीकपणे धंदो करत जाल्यार एक मनीस
जो ग्राउंड लेवलाचेर आशिल्लो तो खंयच्या लेवलार पावोवपाक शकता हाचें ज्वलंत उदाहरण आज नंदूबाब आज तुज्या फुड्यान भुरगे येता कॉलेजाचे भुरगे येता शिकपी भुरगे येता तांकां तुजें कितें कितें सांग हांव डायरेक्ट सांगता तांकां ते म्हाज्या फुड्यान उलयसना अच्छा. हांव सांगता कितें काम करतलो रे तूं यो गाड्यार फाल्यांच्यान पळय तुजें काम कशें आहा तें म्हणजे कश्ट करपाची तयारी आसा यो सांगता ते भुरगे उलयसना म्हाज्या कडेन येदे येदे भुरग्यांक पक्का हांव वळखता आतां पयलींच्यान बरोबर. ते आतां व्हडले जाले पण दादागिरी करून गुंडागिरी करता पण कामा नाका तांकां शाबास फालतूगिरी फॉल्गा मारपाक सांग तांकां ते करतले ते पण काम नाका हांव तांकां सगळ्यांक सांगताय तूं करतलो काम यो गाड्यार पळोवया कितें आहा म्हाजो एक भाव इन्स्पेक्टर आसा चुलत भाव कजन भाव सबकोच कजन भाव इन्स्पेक्टर आसा तो पयलो SRP आसलो मागीर परीक्षा दिवन इन्स्पेक्टर जालो पुलिसान हांव जेन्ना फ्लॅट घेतलो तेन्ना तो बॉम्बेकच आसलो त्याच्या कडेन कांयच नासले तो चिंततालो हेणी कशें केले हे सगळे हांव आतां 60-70 हजार पगार घेता तो ह्यो कितें सादो 4 व्हिलर घेवन येता घरा कडेन कितें करता ह्यो कांयच तेकाय काय कळनासले पूण ह्या धंद्याचें हांव कशें सांगू अशें अशें आसा म्हणून म्हणजे म्हाका जो कॉन्फिडन्स मेळ्ळो पयशे कशे मेळटा गाड्यार हांव मेहनत करीत रावलो आनी कसलेंच व्यसन ना आज तुका दिसता तूं ताचे पेक्षा बरो आसा खूब बरो आसा तेणे हो आत्मविश्वास की आज कोण तरी पुलिसान आसा तो इन्स्पेक्टर आसा पण आपूण आज ताच्या परस बरो आसा कारण आपूण धंद्यान आसा म्हणजे तुजें आज सगळ्यांक सांगप इतलेंच की खंयचोय धंदो जावं ल्हान जावं बारीक जावं सुरवात कमी कडल्यान करचीच पडटा आणि मेहनत करची पडटा चिकाटी म्हणजे तुका रावचें तो पडलें. प्रत्येकान भजी तळची आणि मसाला हे आपले वडापाव कर अशें आमी म्हणनात आमी म्हणटा खंयचोय धंदो ल्हान जावं बारीक जावं तो नुस्त्याचो जावं जो भाजयेचो जावं तो कंप्युटराचो जावं जो कन्सल्टन्सी जावं लज धरूं नाकात आता म्हाका एक म्हाज्या मनान कितें दिसता खबर हय. कोणाक हांव धंदो करतना पळयता हय कोण रोडार बसता भाजी विकपाक हय. आनी कोण बसता बायलां आनी कोण म्हाका इतले तेंचे म्हणजे मनांतसून कितें दिसता खबर आहा प्रत्येक जाण एक जोडटा म्हणून बसता हे म्हाका कळ्ळें शाबास तुका कळ्ळें कितें तांकां हांव रिस्पेक्ट दिता आतां शाबास म्हणजे म्हाका कळ्ळें बाबा ह्यो बारीक जरी धंदो करता हो तरी त्रास 1000-1500 जोडटा आसतलो पळय शुअर तू नोकरी करून इतलें करूंक करूंकूच शकना. शकना इतलें करूंक करूंकूच शकना पण कितें आता प्रत्येकाच्या नशिबान कशें आहा ते स्वावलंबनाचो धडो आज आमकां नंदू बाब सावंत दिता नोकरी मेळटा करात पण हाणें नोकरी केली पण नोकरी करतना जो फावल्या वेळाक धंदो सुरू केलो आज जो पूर्णपणे धंद्यान आसा आणि आपल्या धंद्यातल्यान आपूण बरो आसा ताच्या अंडर एक 4 जण आसा ते एक 40-50 हजार रुपया कमयता 2-3 जाणांक तो भाडी दिता आणि हफ्ते करता दुकानां ताणें केल्या आणि आज आपूण सुवेवस्थित आसा कारण आपूण धंद्यान घुसलो आणि धंदो नाशिल्लो जाल्यार आपणाक ते करपाक कांयच शक्य नाशिल्लें असो तो प्रांजळपणे मान्य करता अजूनय ताचें सादेपण अजूनय ताचें भोळेपण गेलें ना मनीस ताणें जोडले पयशे ताणें जोडले आणि आज एकूच संदेश तो लोकांक दिता की स्वयंपूर्ण जायात कोणाच्या फाटल्यान नोकरे खातीर न धांवता ल्हान मोठो जो जमता तो कसलोय आसूं खंयच्याय स्केलाचेर आसूं धंदो सुरू करात प्रामाणीकपणा चिकाटी आणि कष्ट जर तुम्ही केले जाल्यार तुमकां धंद्यान निश्चित यश मेळटा आणि धंद्यातल्यान जी जोड मेळटा ती नोकरे परस सदांच चड आसतली आणि चडांत चड आसतलीच आसतली अशें तांचें प्रांजळ मत ह्या तरणाट्या भुरग्यांक जे शिकतात ते टायमपास करतात ताका एका वाक्यान तूं कितें सांगूंक सोदतलो पळय प्रत्येकाची एज आसता हय एज जर गेले ज्या मनशा कडेन हांवें काम केलें तो मनीस आमकां अशें सदांच सांगतालो हय अरे सेविंग करा कितले जोड तूं मातशें सेविंग कर पयलें तें आमकां कांय कळनासलें जेन्ना तुजी 30-35 क्रॉस जाता तेन्ना तुका हळू कळटा कित्याक तुजें लग्नाचें एज जाता मागीर तुका बाकी जबाबदारी जाता तेन्ना तुका कळटा कितें तरी जोडूंक जाय पयलीं तूं 5-10 वर्सां अशीच घालयता नोकरी सोदपाक आनी कितें करपाक आनी कितें कर टायम वेस्ट करनाका कित्याक आमचें जें जीवन आसा हें शॉर्टकट शाबास म्हाका दिसता 50 वर्सां म्हणजे आतां तू सोडूकच जाय सगळं अशी झाली परिस्थिती रिटायरमेंट नंदूबाब म्हणटा की आपल्या 50व्या वर्षाक आपण नोकरी आपलो तो धंदो बंद करतलो म्हणजे हो कष्टाचो आणि कमी कष्टाच्या धंद्यान येतलो म्हणजे तो कॉन्फिडन्स तो पैशाचो नेट ती सेव्हिंग्स हे सगळें ताका त्या वेळाचेर कामाक येता लक्षात घेयात बी युअर ओन बॉस अशें नंदूबाब आमकां सांगता
तुमच्या आयुष्याचे संबंध दोरी तुमच्या हातान आसा. फक्त नोकरीच्या फाटल्यान न धांवता ल्हान बाटो बारीक खंयचोय धंदो करा, पण धंद्यान घुसात. कारण स्वयंपूर्ण जर गोंय जर जातलें, स्वयंपूर्ण युवांतल्यान तें जातलें. आणि धंदो करतना नोकरी किंवा शिक्षण हाचे बंधन ना लागना. ना 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 काय नोकरी सांबाळूनय धंदो जाता, शिक्षण असल्यारूय किंवा नासल्यारूय धंदो करूंक जाता. आणि ताचें एक बरें उदाहरण आज नंदूबाब आमकां दिता. नंदूबाब, वता वता तरणाट्यांक कितें सांगता? पळय, आतां हांवें म्हटलें तशें 50 वर्साच्या पयलींच तूं कितें तें करतलो. हय, जर तुका दिसता तुका कितें करपाचें आसा तर झगड आनी मेहनत करून कर. तुका सगळें जाता. 10 वर्सांनी तूं करतलो. जा झगड, प्रयत्न कर, स्ट्रगल कर आणि मेहनत करून धंदो कर. आणि 10 वर्साच्या धंद्यान जे तुका शक्य आसा ते तुका 20 वर आणि 30 वर्साच्या गरज नोकरेन ना. शक्य ना. हांवें 10 वर्सान 3 गजाली केल्या. हय फ्लॅट ह्यो घेतला, आतां म्हाजे लोन आसा पण थोडे आसा. हय शॉप घेतला, हय 20 लाखाचे घर बांधला हय सावंतवाडी. वा. म्हणजे जे गजाली जाय ते हांवें पयलीं केला. शाबास. आतां म्हाका फक्त कितें करूंक जाय, सेविंग. म्हणजे कितें सांगपाक सोदता, जर तूं तुज्यात मेहनत करपाची तयारी आसा तर अशेंच ना वडापाव काडटलो आनी कितें करतलो. खंय उबो रावन कर तूं, जातलें. हांवें नोकरी करून केला, कितली मेहनत केला आसतली. बरोबर. प्रत्येकान करपाची. श्रमाक मोल ना, वेळाक मोल ना. आणि जर हे मोल नाशिल्ल्यो खबऱ्यो जर तुमी जिणेंत जर सामके दवरले, तकलेंत जर व्यवस्थीत घाले, श्रमाक जर प्रतिश्ठा दिली आणि जर धंदो करपाक जर सुरवात करत जाल्यार यश हमखास मेळटा. हो एकच धडो नंदूबाब सावंत, जो वडापाव आणि च्याचो गाड्याचेर जो आज तो एक बरो एस्टाब्लिश्ड बिझनेसमॅन, ताळेगांव एक धंदेवाईक, एक प्रोफेशनल जर जावंक पावलो जाल्यार आपल्या जिद्दीच्या जोराचेर. अशेच जिद्दी तुमी जायात, अशेच धंदेवाईक जायात. मेंटलिटी किंवा आपलो मायंडसेट चेंज करपाचो प्रयत्न करात. स्वयंपूर्ण गोंय आणि स्वयंपूर्ण युवा घडोवपा खातीर अशेच नंदूबाबा सारखे आदर्श तुमच्या फुड्यान गोमंतक टीव्ही हाडत रावतले हे वर्सभर. पळयत रावात स्वयंपूर्ण युवा विथ प्रोफेसर मनोज कामत. धन्यवाद नंदूबाब. थँक्यू.